1984 त्यावेळच्या सरकारान गोवा प्रिझर्वेशन ऑफ ट्रीज ऍक्ट काढलो. कारण तुम्ही तांकां कितलेंय समजावपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार हातूंतल्यान प्रत्येक गोष्टीक पॉलिटिक्स आसा, पॉलिटिकल एंगल आसा अशेंच ते सगळ्यांसमोर मांडटले. त्यामुळे हो इश्यू ह्या दोन्ही पद्धतीन पळोवपाक जाय. भारतीय जनता पार्टी आणि गोंयचे सरकार ह्या दोन्ही प्रश्नांक उत्तर दिवपाक सक्षम आसा, तयार आसा. आमी पॉलिटिकली ताका आन्सर दिवपाक आमी तयार आसात आणि एकेडेमिक डिस्कशनाकय आमी उत्तर दिवपाक तयार आसात. आणि म्हणून हो विषय एक फाट सोपोवपाक जाय अशें आमकां दिसता. दिस इज नॉट माय एडवाइस. Those who are already in this business, they have been advising this for years together, and that is the reason why we have come with the amendment. This is their demand, their advice. तांच्यांनी केल्लें आसा हें. आमी फक्त we are facilitating. So you are saying coconut is a tree? Coconut is a tree. आता कोण बॉटनिस्ट आसा, कोण कितें प्लांट सायंटिस्ट आसा, तांच्या दशेन खूब गोष्टी असतात. तातूंत ते कोकोनट ट्री म्हणत, तांच्यांनी पाम म्हणत, आनी कितें म्हणत. वी हॅव नेवर युज्ड दिस वर्ड पाम ऑर ग्रास. वी हॅव कॉल्ड इट थ्रू आउट द amendment also it as a coconut tree.